देशांतल्या वेगवेगळ्या राज्यांनी परतून कोविडाच्यो केशी मेळपाक लागल्यात. भलायकी मंत्रालयाच्या पोर्टला प्रमाण गोंयांत खंय 8 सक्रिय कोविडाचे दुयेंती आसात. मात जीएमसीन कोरोनाचो खंय एकूच दुयेंती आशिल्लो ताका डिस्चार्ज दिल्ल्याचे दोतोर राजेश पाटीलान सांगले. तशेंच आतां परतून जीएमसीन एकूय कोरोनाचो दुयेंती दाखल जावंक नाशिल्ल्याचे तांणी सांगले. देशात सध्या परतून कोरोनान तकली वयर काडल्या. वेगवेगळ्या राज्यांनी परतून कोविडाच्यो केशी मेळपाक लागल्यात. भलायकी मंत्रालयाच्या पोर्टला प्रमाण गोंयांत खंय 8 सक्रिय कोविडाचे दुयेंती आसात. मात जीएमसीत कोरोनाचो खंय एकूच दुयेंती आशिल्लो ताका आतां डिस्चार्ज दिल्ल्याचे दोतोर राजेश पाटीलान सांगले. ऍक्च्युली म्हजे कडेन म्हज्या वॉर्डान आय एम लुकिंग आफ्टर कोविड वॉर्ड. सध्या वॉर्डान एक सुद्धा पेशंट ना. Okay. बट आय थिंक द पोर्टल इज शोईंग सम नंबर दॅट मस्ट बी कमिंग फ्रॉम हेल्थ सर्विसेस. Okay. सो स्पेशली पोंडा. बट Wow. एज फार एज द वॉर्ड एंड ऑल इज कन्सर्न वी आर रेडी वेटिंग फॉर पेशंट्स. कोण येना सध्या. आमचे एक पेशंट आशिल्लो तो आमी ऍडमिट करून डिस्चार्ज केलो. Okay. सध्या आमचे कडेन एकय पेशंट ना. Okay. बरें. मजगती हे विशीं जेन्ना भलायकी संचालनालयाची संचालक दोतोर रुपा नाईक हांकां विचारल्यार तिणें सांगले की गोंयांत कोरोनाच्यो केशी आसतल्योच पूण लोकांनी भिवपाची गरज ना. पळय कोरोनाचे आसतलेच न्हय. इट एपिडेमीक चलता पण अशें कन्सर्न ना, सिरियस कन्सर्न ना. अशें आमकां व्हडल्यो केसीस तश्यो ना. ते म्हाका खबर ना ते आयली ते उत्कर्शा बी फोन करून पण ते इट्स नॉट कन्सर्न. तश्यो त्यो केसीस आसतल्योच न्हय. त्यो आसतात केसीस तश्यो येतल्योच त्यो ऑफ एंड ऑन. पण कितें एक्झॅक्ट पोझिशन कितें आतां आसात ना कितें एक्झॅक्टली कितें पळय जगभर केसीस आसा जाल्यार गोंया आसपाकूच जायना. ना पण गोव्यान मेळ्ळें कितें रजिस्टर्ड बी कशें कळटा कितें म्हणटा कितें कोणी रिपोर्ट बी केला म्हणून. ना कांयच कोणें हें करना. कांयच असो कन्सर्न ना. हां ओके. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.